आता तुवें म्हळें की पालकांनी सावध रावपाक जाय म्हण, पण दुसरे वटेच्यान मुख्यमंत्र्यान आनी एक भाशण केलें पयर. तांणी सांगलें की सरकारान फुकट उदक दिवपाची येवजण काडली आनी आमी जे पालकच न्ही सगळे ते सरकाराकच नागोवपा लागले म्हणून. सो हें जें नागोवप आसा लोकी, जाका लागून सरकाराक लास्टाक ती स्किमूच बंद करची पडली. कितें घडलें नेमकें? प्रमोद, गव्हर्मेंट कितल्यो स्किमी काडटा न्हू, पयलीं बरें दिसता बरी स्कीम काडली म्हण तेणी, ती मागीर गृह आधार जावं DSS जावं, आतां उदकाचेर येता, पण लास्टाक मागीर तिका सोदून काडचें पडटा कितले गव्हर्मेंट सर्वंट घेता स्किमी, मागीर कितले जे एलिजिबल ना अशें करून मागीर कोट्यांनी रिकवरी वीज चलताली फाटल्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची. आतां फाटल्या दिसान कशें जालें, आम आदमी पार्टीक आसताली दिल्ली फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता म्हणून, आनी तितूंतल्यान गोंयांत तो मागीर तेन्ना कॅम्पेन हे त्यो गजाली जाताल्यो तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान हे केलें 16 क्युबिक मिटर पर्यंत उदक फ्री दिलें. तेजे वयर गेले जाल्यार फूल बिलींग लागतलें आनी तेजो बरी मोर देन 50% कनेक्शनाक तेजो फायदो जालो. आनी जर आमी फिगर पयलें न्हू जाल्यार वर्साक एन्युअल गव्हर्मेंटाक कितें 20 कोटीचें कितें लॉस जातालें हितून, म्हणजे पयलीं परस कमी रेवेन्यू जाता हें करतालो. कांय प्रमाणान उदक कंट्रोलान वापरत जालें आनी जो गैरफायदो घेतलो म्हणटा पळय न्हू, एका कनेक्शनाक 16 क्युबिक, आनी जर ती व्हडली फॅमिली आहा मातशी, 2 भावांची बी फॅमिली आहा, तेंचें एक कनेक्शन आहा, तेंचे ऑटोमॅटिकली 16 क्युबिक मिटर वयर वयतले. सो तेंच्यान 2 कनेक्शनां घेतलीं, 3 कनेक्शनां घेतलीं, अश्यो गजाली जावपाक लागल्यो. सो ती कनेक्शनां वाडली म्हणटकूच तिनूय मिटरांक 16 भितर उरले, म्हणजे ती कशें बी करचें पडटलें पळय फॅमिलीक. ह्या नळांतले 16 वापरुया, ह्या नळांतले 16 आनी ह्या नळांतले 16, इतलें तिंका मॅटिक्युलसली करचें पडटलें. ते 600 रुपया वाचोवपाक बील कितलें येतलें, 600-700 रुपया येतले आसले हरशीं म्हणून. ते वाचोवपाक तेंच्यांनी 3 कनेक्शनां 4 कनेक्शनां. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की स्किमीचो गैर वापर जालो, एका घरान 4 कनेक्शनां जावपाक लागलीं. एके वटेन सरकारान फाटल्या दिसांनी हेंवूय केल्लें की भावा मदीं बी झगडी जाता जाल्यार तांकां वॉटर कनेक्शनाचो तो पावर्स दिल्ल्यो पंचायत लेवलाचेर, तूं घाल ते पार्टिशनाक, तुवें ऑटोमॅटीक पार्टिशन जातलें. हें करता आसतना तांकां ही 4 कनेक्शनां बेश्टीत झगडी जायनासतना बरेपणान जाल्ली पळय घरान, तांकां फुकट उदक मेळचें न्हू म्हणून आतां ही गजाल करची पडली. आनी एक सांगलें की गव्हर्मेंटाक उदक जे प्युरिफाय करून म्हणजे प्रोसेस करून जे तयार करपाक 1 क्युबिक मिटर उदक तांकां करपाक 20 रुपया कितें खर्च येता, आनी आमकां ते 3.5 ते 4 रुपयान 1 क्युबिक मिटर दिता. इतलो पयलींच गव्हर्मेंट लॉस करता. तितून जर अशें नाडपाक लागले जाल्यार लॉस, सामकेंच लॉस न्हू तें. सो तितूंतल्यान तें बरी स्कीम आशिल्ली, जे मातसो गरीबाक तेजो फायदो जातालो पळय न्हू, तो गरीब नाशिल्ल्या मनशांनी वाटलेली. हाव आर यू लुकिंग एट दीस सरकाराक नागोवप ऑन गव्हर्मेंटाच्या स्किमीचेर? पयलीं प्रमोद, हे पयलीं विथड्रॉ केली स्कीम तेन्ना पयलीं अशेंच फर्स्ट थॉट अशें आयलें की गव्हर्मेंट इज लुजींग अरावंड 25 to 30 crores इन अ इयर ऑन दीस स्कीम. सो हें मातशें जड पडलें काय आतां अशें म्हणून चिंतूंक आयलें, कित्याक मागीर कांयच एक्सप्लेनेशन दिवंक नाशिल्लें कित्याक खातीर तें विथड्रॉ केलें तें. आतां CMन क्लियर केलें की सेइंग दॅट देर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड वीच इज हॅपनिंग इन सायड एंड दॅट्स वाय दे आर फ्रॉड इज कमिटेड बाय सिटिझन्स. आतां प्रमोद एकूच हांव विशय हें करता हिंगा की इफ देर इज अ फ्रॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देर इज अ फ्रॉड it has to be detected at a department level. When you are going to give a connection, there are proper protocols in place. You know, you have to give your house number, you have to give your all that documentation, and then only the official will or the JE will authorize your connection. अशें जावंक जायत ना केन्ना ना you fake your documents and give something, no, because he has to authorize it, he has to really come on site and see that. अशें जावंक शकत ना. So that means somewhere हिंगा department also is involved in charges कोण दिले. When you come to the site, you will see that एक connection already आसा थिंगा. You will conduct an inquiry in whose name it is. Suppose if there are 4 house numbers, they are legally entitled for 4 connections. But if you come on site and find that there is 1 house and seeking 4 connections, you outright reject it. That means if you have given that connection, the 4 connections or 3 connections or even 2 connections, that means you have also done some kind of a this thing there, concession there. ओळखीचो आसतलो आनी कितें आसतलो, इन्फ्लुएन्स आसतलें, कितें तरी आसतलें न्हू. That means that system also is involved in this. The department also is involved in this. The PWD, water department, is also involved in this. आता तांकां 4 कनेक्शनाचे मिटर रेंटूय भरचें पडटलें ते फॅमिली. So first of all, you should have actually the PWD department should take
ownership of this failure or It's lapse. very interesting, Joel, where this is the second case that we are discussing today, Yeah, where there is a failure of the system correct. and failure of society Society, yeah, correct. at the same time. So, पांडुरंग बाब, दुसरी केस ही जातूं भितर समाजूय फेल जाला आनी सिस्टमूय फेल जाल्या. काय तुका दिसता जालना अशें? हाचे मूळ खंय आसा तुमी ते फ्री दितात सरकार न्ही तेतून हेजें मूळ आसा ही सवय लोकांक लावपाक जायना म्हणून पर्रीकरण कितें केल्लें तेणी एक स्कीम काडली गृह आधार म्हणून. ही गृह आधार कित्याक आशिल्ली? म्हारगायेचो भत्तो तो म्हारगाय वाडटा जशी जशी तसो तसो भत्तो आतां फाटली कांय वर्सां वाडोवंक ना हांच्यानी भत्तो तो वेगळी गजाल. सो तुमी ताचेर वाडोवन दियात 1,500 मेळटा ते आनी 200 रुपया वाडा म्हणजे उदकाचें बिल आनी तूं म्हाका हें करूं नाका फ्री सोड नाका. फ्री सोडल्या उपरांत कितें जाता प्रमोद गाडयो आमी त्याच उदकान धुता कपडे त्याच उदकान धुता आनी पिवपाक तेच उदक वापरता आमी. आमकां वेगळी पायपलायन ना आमकां सगळ्यांक खबर आहा तें. सो आमी तेजो कसो मिसयूज जाता पळय तो सगळ्या घरान सगळ्या लोकांक खबर आसा. आतां ते 4 मिटराचें जे सांगलो ते मुख्यमंत्र्यान ते कांय गजाली मुखार आयल्यो आसतल्यो कित्याक म्हणटा हांव जाल्यार पंचायत डिपार्टमेंटान फाटल्या दिसांनी जी हावज डिव्हिजनाचें हें काडल्या सर्कुलर म्हणजे एका घरान 3-3 4-4 चुली पेट्टात पूण तांकां मिटर एकूच. हे सरकाराक खबर आहा की रेवेन्यू खंय तरी येता म्हणून उदकाचो आसो किंवा इलेक्ट्रिसिटी आसो. सो हो जो पॉयंट आसा तेणी हें करपाचो मिटर हें करपाचो तो म्हाका सगळे कडेन हो लागू जाता. म्हणजे घरांनी प्रत्येकाक जाय तेणी आपल्या चुलीक एक मिटर वापरपाचो. एका घरान 4 चुली पेट्टा तर 4 जाणांनी उदकाचो वेगळो मिटर वापरपाचो लायटीचो वेगळो वापरपाचो. सरकाराक रेवेन्यू येतलो असो ताचो अर्थ एक्चुअली. सो म्हाका दिसना मुख्यमंत्र्यान म्हटलं आसतलें तेणी आनी तेज्या लक्षानूय काय येयलें आसतलें पूण दुसरे बाजून ताका तुजें डिपार्टमेंट PWD ते दिता न्हू मिटर तें मिटर आमी हाडून बसयना ते ऑफिशियली ते एप्लिकेशन घालून मिटर घेवचो पडटा. सेपरेट पायपलायन जाय हय सो सिस्टम ती पळोवपाक जाय. हय सगळे तरेन हें आसा ते त्याच्या पेक्षा तूं फ्री काय दिवं नाका म्हणटा हांव. तुका वाडोवपाचें आसा तूं गृह आधार दीनदयाळ दयानंद सामाजीक सुरक्षा आसा तातूंत एक 200 रुपया वाडय आनी तांकां सांग की हे तुमकां वेगळे खर्च ते सुद्दां करपाची गरज आसा. एक्चुअली गरज ना पण हांव कारण सांगता जेन्ना- तुमी उदक फ्री जेन्ना दिलें पळय ते कशें आतांय वापरता आमी बील भरता पळय ते उदक आतांय गाडयो धुवपाक लोक वापरता नाजाल्यार सांगचें कोण ते. मागीर ताजे वेल्यान 200 रुपया कित्याक दिवपाचे? हय त्यापेक्षा तुमी तूं फ्री दिवं नाका कांयच. बरोबर. काल मुख्यमंत्र्यान इवन हे सांगलें एक प्रमोद पयर हांव सरकाराक ट्रीट करपाक कितले पयशे पडटात आनी लोक मागीर ते कितले पयशाक ते लोकांक दितात. मुख्यमंत्र्यान 20 म्हटलें. हय 27-28 रुपया म्हाजो एक इंजिनियर फ्रेंड सांगतालो 27 ते 28 रुपया आमकां पर क्युबिक मिटरा फाटल्यान कॉस्ट येता. Correct. आमी ते 3-4 रुपयान लोकांक दिता काडून म्हणून. करेक्ट. हेका उपाय कितें जाणा हाज्याकी चड ते तू 3-4 रुपया घेनाक म्हणटा. हेका एक उपाय स्किमी कित्याक कसली ह्यो त्यो स्किमी? हेका पयर एक बरो उपाय पयर हांव सुदीन ढवळीकराक मेळिल्लो आनी स्टिफन फर्नांडीस आमचो इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियर थंय आशिल्लो. तो कितें म्हणटालो की नवीन आमी जे मिटर लायटीचे बसोवपाचे आहा ते प्रिपेड मोबायल कसो आमी रिचार्ज करता आमी नेटफ्लिक्स टीव्ही जशी रिचार्ज करता तशी लायटीचे हे रिचार्ज करचे पडटले तुका पयलीं. अशी जर फॅसिलिटी जर येत न्ही जाल्यार हे सगळे जे गळती आसा उदकाची लायटी सगळी चोरी बंद जातली. बिल सोंपल्यार लायट वतली. तुका पयलीं मॅसेज येतलो न्ही आतां तूं मोबायल करना रिचार्ज. अशें. सो ही जी सिस्टम कितें तरी नवें नवें येवपाक जाय तातूंतल्यान सगळी वीज गळती जातली आनी वीज चोरीय बंद जातली तुजी. बरोबर. उदकाची गळती बंद जातली आनी चोरीय बंद जातली. हां सारकी न्ही लोक पयलीं तुगे 27 रुपया पडटा म्हणटा 4 रुपयान दिता म्हणटा आनी आतां तुगे ते 4 रुपयाय फ्री करपाक पळयता आनी ते 4 रुपया चुकून सुद्दां दिवची पडची न्ही म्हणून आनी मिटर घेवपाचें प्रकरण जाल्लें आसा. आमी खंय पावल्या पळय म्हळ्यार हें सोंपत ना नाटक तुगेलें.